नातलांची परब सुरू जाली आणि पुराय गोय दिव्याच्या उजवाडात झगमगू लागले। सोमारा मध्यान राती मीस जातकीर लोकांनी एकमेकांक नातलाची परबी भेटयली। बेबींक दोदोल, पेरात, न्हयऱ्यो अश्यो कितल्योश्योच गोड वस्तू खावन एकमेकाची तोंडां गोड केली। खरें गोंय पळोवपाक जाय जाल्यार कोणें दर्या देगांचेर वचून नाच करचे न्ही, गांवांनी भोंवडी मारून नातलाची परब अणभवची। सोमारा मध्यान राती क्रिस्तांव भावा भयणां इगर्जींनी गेली। पाद्रीन शेरमाव सांगले, देवांची गितां गायली, जेजूचे प्रतिमेचो उमो घेतलो। मिसा उपरांत एकामेकांक परबी दिली। मंगळारा दीसभर एकामेकांगेर वचून सगळ्या धर्माच्या लोकांनी एकामेकांक नातलाची परबी दिली। All our boys, that is Danger Zone boys, get together and they put up this show. So on behalf of everybody, I wish each and everyone present here and all around the world a Merry Christmas and a Happy New Year, and let us all learn to live in unity. क्रिसमस साची परब आख्खे संवसाराक एक खुशालकायेची परब। आनी आमचे गांवचे भुरगे आज सुमार 30 वर्सां जालीं एकवटान आमी हो क्रिसमसाची मेसेज आख्खे गोंयकारांक आनी आख्खे आमचे भाव जे परदेसांत आसात तांकां आमी मेसेज दितात की एक खुशाल बरीत नातालां तेच परी नवे वर्स तांकां सगल्यांक आमी आवडटात आनी समजता आमचे गोंयचो लोक आनी गोंयकारपण सांबाळटले म्हणून हे आमचे फेस्ताचे वरवीं आनी सगळे आमच्या देशाक आनी संवसाराक आमचे जे गांवचे भाव शिबळोले आसात तांकां डेंजर झोन बॉयजांच्या नांवान हांव सगल्यांक आनीक एकदां खुशाल बरीत नातालां आवडटा। गोंयची घरां नातल्याचे परबेन नटल्यात। दरेका घरा मुखार गोठे पळोवपाक मेळटले। तशेंच घराय लायटी आनी नखेत्रांनी सजल्यात। गोठे पळोवपाक लोक गर्दी करपाक लागल्यात। दिवचलच्यान खबराकार महेश गोवेकार, मडगांवच्यान रमेश नायक रावत, पर्राच्यान संदीप कामुलकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आणि इर्शाद शेख।